शुक्रारच्यान पडपी पावसाक लागून झाडां पडप चालूच आसा। शेनवारा फांतोडेर माड्डोळच्या वेलिंग गांवठण वाठारांतल्या द्वारकेश वेलिंगकार हांच्या घराचेर रानटी झाड आनी भिल्लो माड पडलो। गाडी दवरपाक केल्ले गॅरेजीचें लुकसाण जालां। घराच्या वणटीक वेऱ्यो गेल्यात। 2 झाडां पडिल्ल्यान घर मालकाक हजारांनी रुपयांचें लुकसाण जालां। सकाळी जेन्ना 4 सुमार वारो आयलो तेन्ना हे एक झाड आनी भिल्लो माड ही 2 झाडां ही आमच्या घराचेर पडली आनी अरावंड सकाळी 4 सव्वा 4 म्हटल्यार पण खूब पावस आशिल्ल्या कारणान आमी भायरूय येवना आनी म्हटलें सकाळी पोवचें मागीर म्हणून आमी सकाळी पळयलें जाल्यार आमगेले ऑलमोस्ट एक गॅरेज आसा, गाडी दवरता आमी आनी आमचो भायलो एक वाठार आसा, बारीकसो गॅरेज आसा, ते अर्दी आमची एक अर्दी हे जाल्ली डॅमेज जाल्ली आसा आनी तो भिल्लो माड जो आसा तो घराचेर असो उरला, त्या गॅरेजीचेर अर्दो उरला। आनी दुसरी गजाल तो जर आमी मागीर सकाळी पंचाक आमच्या डेप्युटी सरपंचाक कळयलें, ओनराक कळयलें, डेप्युटी सरपंचान आमकां फायर ब्रिगेडूय धाडली। बट जालें अशें की फायर ब्रिगेड म्हणपाक लागली की ते जे झाड आसा ते कापपाक स्पेशलायज पर्सन जाय, कारण ते जर कापले जाल्यार ते तुमचे पडटले हेजेर। सो आमी तांकां ओके म्हटलें, तेंचो कांय तितूर गुन्यांव नासलो की बाबा ते कापपाक शकना। तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी बाकीचे क्लियर करून दिता, पण ते क्लियर करपाक आमकां जावचें ना। सो आमी ओनराक एप्रोच केलो। ओनर म्हणपाक लागलो की आपूण पळयता म्हणून, पण तेणेन एक माणुसकी आसता की येवन बाबा दुसऱ्याच्या घराचेर आपलें झाड पडलां तें एटलिस्ट पळोवचें, ते सुद्दां तेणेन पळयलें ना अजून पर्यंत। ही गजाल आज सकाळी फांतोडेर 4 पण अजून पर्यंत ओनर हांगा येवन तेणेन तें कांय पळयलें ना। एका मिनटाची वाट आसा म्हाज्या आनी ओनराच्या घरा मदीं, कळ्ळें। दुसरी गजाल, ह्या झाडांचो तेका पयलीं आमी सांगलेलें जेन्ना म्हाका दिसता एक 7-8 म्हयन्या पयलीं की ती झाडां सामकी डेंजरस आसा आनी ती केन्नाय पडपाक शकता म्हणून। तेन्ना तेणें तेजो मनीस धाडून फक्त ती वडशिल्ली, ती फक्त वडसून घेतलेली, बट तेणेन ती मारूं ना। आनी आज तो सांगता की तुमकां आमी मारपाक सांगलेलीं अशें तशें म्हणून। दुसऱ्याची झाडां आमी कशें मारतले? हेज्या खातीर तेणें एटलिस्ट बाबा येवन हांगा पळोवपाक जाय आशिल्लें। बाबा वयल्यान तो म्हणटा की खर्च तुमी अर्दो अर्दो करुया, झाडां तुजीं, आमी खर्च अर्दो अर्दो कसो करतले म्हाका सांगात? हां, सो हें तेंच्यांनी मातशें येवन पळोवचें। नमस्कार, सध्या मी असं गांवठण वेलंगां हांगा द्वारकेश वेलिंगकर यांच्या घरा कडेन, जांच्या घराचेर आज फांतोडेर 4-4:30 वरांचेर एक रानटी झाड पडून त्यांच्या घराचें नुकसाण जालां। तेज्या जाग्यार गाडी दवरता ती सुवात, पत्र्याची सुवात पुरायपणान डॅमेज जाल्या। तांचो फाटल्या वाटेन जे पाकें आशिल्लें ते पाक्याचे खांबे मोडल्या, वणटीक वेर गेल्ली आसा। तेणी हे संदर्भात त्या झाडाचो मालक जो आसा तेजे कडेन सकाळी वचून कागाळ केली, तांकां आपयलें पळोवपाक यो म्हणून, पूण अजून मेरेन जवळ जवळ आतां 12-14 वरां जालीं, अजून मेरेन ते येवन पळोवंक वचोंक ना। स्थानिक पंचान तांकां फायर ब्रिगेड अवेलेबल करून दिली, पण फायर ब्रिगेडवाल्यांचें म्हणणें की ते तेंची मशिनरी घेवन जर कट करीत जाल्यार ते उरलेल्या भागाकूय आनीक डॅमेज जावंक शकता। सो ते झाड मारपाक जे स्पेशलायज मनीस आसा, थारावीक मनीस आसा, तांकां आपोवची अशी तेणी सूचना केल्ली। त्या पंचान तेवूय तांकां अरेंज करून दिले, पूण ते पयशे जे सांगता ते त्या झाडाच्या मालकाक मान्य ना। डॅमेज जालां द्वारकेश वेलिंगकर हांचें, आनी तो ओनर सांगता आमी 50-50 करून ते कट करून घेवया। झाड मारपाक जर 50-50 कॉन्ट्रिब्युशन दिलें जाल्यार हेंचे वेलिंगकराचें जे घराचें नुकसाण जालां तें कोण भरून दितलो, हो एक मोठो व्हडलो प्रश्न आसा। सध्या अजून मेरेन झाड तशाच अवस्थेत आसा। द्वारकेश बाब म्हणटा आपूण परत तेजे कडेन एप्रोच जावन तेजें म्हणणें जाणून घेतलो, त्या मुखार आपूण फुडलें कितें पावल उखलतलो म्हणून। गोमंतक TV खातीर वेलंगाच्यान हांव शेखर नायक।